सरकारान चालू केल्ल्या साळ न्हंयेच्यो घाळ काडपाच्या कामाचेर नुस्तेकारांनी हरकत घेतल्या। हे काम अशेंच चालू उरल्यार साळ न्हंयेंतलें नुस्तें आनी तांच्या दडेवेले सैमीक थळाचेर हावळ येतली असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला। सुमार 4 ते 5 हजार नुस्तेकारांचेर उपासमारीची परिस्थिती येतली अशें थळावे नुस्तेकार सांगता। पळयात करमण्या वचून गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार हाणें केल्लो हो खासा रिपोर्ट। आता आमी पाविल्ले आसात जे आयलंड आसा मँग्रोवचे तातूंत पाविल्ले आसात आनीक थंय आमी ड्रेजिंग जे चालू आसा ताजो इफेक्ट कितें जाला हे फिशरमॅना कडल्यान पळोवन घेतले। हे पळय जे ड्रेजिंग जे चालू आसा ताजे हे पळय हांगच्यान ही साळ न्हंय फाटल्यान आनी ते हाडून ह्या आयलंडार हे पायपांतल्यान सक्शन पंपान ते ड्रेजिंग चालू आसा आनी जी सिल्ट जी येता पोनची जी काडपाची ती हे हातूंत मँग्रोव भितर ते उडयतात। आमचे बरोबर आसात रॉय बोरेटो आनी ताजे फिशरमॅन बाकीचे हांगचे लोकल फिशरमॅन। रॉय कितें सारकें एग्जॅक्ट पॉयंट आतां तेमी ड्रेजिंग कोताय न्हू ड्रेजिंग कोताय व्हडले पंप यूज केले तेमी पंप काडले मरे आनी हे पायप चोय हे पायप काडला आनी मिडल ऑफ द आयलंडाचेर घायला तेमी सक्शन पंप सो दिस इज कॉल्ड अ ड्रेज मटेरियल अंडर CRZ you cannot dump and this is actually the eco sensitive area and this is CRZ1 this mangrove forest is CRZ1 so what they have done they have dumped this see up to the माशे ते हेजे घाली सो तो मॅनग्रोव्स आतां पुरोल तो कोटा रायट अप टू द दिस थिंग सो आतां कितें जाला तेका मॅनग्रोव्सा एक एरियल रूट्स म्हणून आसताय फर्दर ऑन यू कॅन ऑल्सो सी बाय योरसेल्फ एरियल रूट्स आसताय हीं तर एरियल रूट्स जर थिंगा पुरोयली दे टेक फ्रॉम द एरियल रूट्स वॉटर ऑक्सिजन फॉर द दिस थिंग वॉटर ऑक्सिजन एंड फूड फॉर देम so if you try to put the mud on this thing or sand or toxic mud on the thing definitely these trees are going to die so you can also see that trees are getting little brownish in color because they don't get any food and water and all so these eco sensitive areas first of all it is totally illegal yesterday I told them and they said they are going to stop but still I can see their work is going on because all this mud is unscientific and it should be stopped immediately and this island is we are going to protect it this fishermen they really think that this mangroves are on the top of the list to save because everything has been destroyed now whatever we can save we are trying to save actually the dredge material on the CRZ they cannot dump it in the mangroves that is CRZ1 this is highly protected and is very eco sensitive areas आदलो लोक आमचो हे न्हंयतर जियेला इतले वर्सां आतां न्हू शेंगड्यांनी आमचो आतां सुमार 3000 सुमार आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात ऑल अरावंड आतां ह्या लोकांचें कितें जायत वयतलें आतां नुस्त्याक काबार जायत गेलां आनी कित्याक लागून जालां आनी आतां हें कितें करूंक सोदतात तो आमचो हुस्को जेन्ना तेणें म्हणलें ड्रेजिंग कोता म्हूण जाल्यार आमी जालें ड्रेजिंग कित्याक कोतात तुमी आनी ड्रेजिंग केल्यार जातलें कितें आतां तुवें पळयलां हांगा तें हें करप आहा सगळें पळयलां आतां हें करप आहा तें एका तेंपा थिंगा त्यो कोंडोळ म्हूण जाताल्यो त्यो आतां कोंडोळ्यो आतां हे भाशेन ते काबार जाले तें आतां बेश्टें करप उरलां आनी तें करप उरलां जाल्यार त्या करपाचेर तें पोतून ती कोंडोळ जावपा येता पूण ती आतां सगळीं तेंची काडली जाल्यार ह्या फोंड्यान तें जावपाचें ना कालवां म्हूण जाताय ती कालवां तशींच तें सगळें तो करप काडलें जाल्यार मागीर कालवां जावपाकूच ना The main reason what I feel the dredging is going on because all the black water from the main city, the Margaon, Fathoda cities, all the sewage is coming to the river, and on the north part of the river is all blocked. That's why the dredging is going on, 12 meters and 3 meters, so that all the sewage can flow into the river, into the ocean, into the sea, Arabian Sea. So, and if the sewage start flowing, all our livelihood will be destroyed. आम ते पयलेंच सांगलोलें कितें हे भाशेन ड्रेजिंग नाका म्हूण आनी सगळ्यांनी एकठांय जाणां तांकां सांगलोलें कितें आमकां हितू ड्रेजिंग नाका 3 मीटर सकयल आनी 12 मेत्र कुशीन हें एक चॅनल जाता हें चॅनल कित्याक सद्या आनी प्लस ते प्रॉपर इंतुल्यान कोनाय ते आतां हेथिंगातून जाप जाल्यार मात जाल्यार मार हेथिंगा तिने नाका तें उदक आहा ऑलरेडी जें उदक तुमचो रेचो काडून न्हंयची हें काडून सोदताय जाय तूं म्हणजे माती जाल्यार सुकून पडटा ती काडे न्हू मागीर असो आनी तें थोडें हें आतां तें काडलें 3 मेत्रां आनी 12 हें मेत्र हें केलें ती आतां सगळे फिशरमॅन आतां म्हळ्यार एक म्हयनो जायत येयलो एक नुस्तें आंट मेळना आमकां सगळे म्हणटा खंटाळे गेला खंटाळे काय लागना एका
आमी गरापा गेल्यार कांयच मेळना. पयलीं हांव व्हडली चोणकां काडटाले हेतींगाच. आनी आतां हे गेल्या जानेवारी म्हणजे हे कोच न्हू इनी पावस न्हू म्हणून आमी ती काडलें. आतां हांव गेल्या एक 8 दिसांनी काडलें. तर हे आशिल्ले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे 6 रिव्हरीचेर तांचे फिशींग करून जे पोट भरतात. ते म्हणटात ड्रेजिंग जें जाता तें सायंटिफीक तरेन जायना आनी हे सायंटिफीक तरेन करपाची तांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव कुमार.